सरकार मुख्य आणि राज्य माहिती आयुक्त 29 जुलै मेरेन नेमतलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान आंदोलन करपी आरटीआय वावुरप्यांक दिलां। आयुक्त बेगीन नेमचो म्हूण आरटीआय वावुरपी राजन घाटे उपासाक बसून 7 दीस जाले। 7 दिसांनी मुख्यमंत्र्यान ताची वासपूस केली। मुख्य वा राज्य माहिती आयुक्तांतूतलें एक पद बायल मनशेक वतलें अशेंय ताणें स्पश्ट केलां। बाकीच्यांची आमी नांवां घालतली, कोणाची नांवां आयिल्ली ती तांचे बायोडेटा सगळे घालूंक वचचे ना, पूण कोणाक दिसता जाल्यार सजेस्ट करूं। बेजिकली डिसिजन इज ऑफ द कमिटी आनी हांव त्या बाबतींत व्हेरी क्लियर आहा। म्हणून हांव ते महिलाच्या संदर्भात आय डोंट कमीट एनीथींग, इज बिकॉज कमिटी हॅज टू डिसायड। 29 तारखेक आमचे 11 जुलैक म्हजे कडेन नांव आहे, 9 काय 10 तारखेक म्हजे नांव आयली, 11 तारखेक हांवें तांकां फायलूय दाखयली। एका दिसा भितर 24 वरां भितर म्हजे कडेन फायली उरोना, हांवें तारीख घालून ती विशय धाडून दिल्लो, कारण 15 दीस मिनिमम दिवचे पडटले बाकीच्या लोकांक, म्हणजे यू हॅव टू गीव नोटिसीस। त्यामुळे ताणें फाटीं घेवचें अशें हांवें ताका फोन करून विनंती केल्या। पर्सनली हांव आयलां। आरटीआय इन्फॉर्मेशन हांवें थोडे लोक कशें करतात, भितरले पार्शियल इन्फॉर्मेशन रिलीज करता प्रेसाक। That's why I say that in RTI, most of the files should go on directly on public domain. File is public domain. काही फायलीच्या फायली झेरॉक्स काढून व्हरून त्यो जाय जाल्यार पब्लीक डोमेनान दवरूं येता, ह्या सायडीचेर घालूं येता। आय एम व्हेरी क्लियर ऑन दॅट, आय नो कन्फ्युजन ऑन दीस। कोण ब्लॅकमेल करता हाजो अर्थ लॉ वायट आसा किंवा लॉ आसचें न्ही अशें न्हय। मुख्यमंत्री आमकां आश्वासन दिला की 29 तारखेक आम्ही नेमणूक करतले म्हणून SICचो आणि CICचो। जर तर मुख्यमंत्री विश्वास धरून हांवें हें फक्त स्थगिती दिल्या, हांवें फाटीं घेवंक ना। जर तर हें जायना जाल्यार हांव परत उपोशणाक बसपाची म्हाजें चालूच दवरतलो आसा। आषाढांतली पुनव गुरुपौर्णिमा म्हूण मनयतात, जो आपल्याक शिकयता, ज्ञान दिता ताचे उपकार मानपाचो दीस। गुरुपौर्णिमेक व्यास पौर्णिमाय म्हणटात। व्यास हो आदिगुरू। गुरुपौर्णिमेक ताची पुजा करतात। आध्यात्मीक संस्था संप्रदाय तांच्या संस्थापकांक गुरू मानून तांची पुजा करतात, जाल्यार शाळा कॉलेजांनी शिक्षकांक गुरू मानून तांचो भोवमान करपी उपकार मानपी कार्यावळी जातात। शिक्षकांक फुलां दितात। पळयात गोंयच्यो वेगवेगळ्या वाठारांतल्यो गुरुपौर्णिमा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो। गुरुपौर्णिमेचा उत्सव आणि त्याच्यात सहभागी होऊन जे काही सेवा किंवा त्याग किंवा काही जे केलं असेल त्याचं त्यांना फळ सहस्त्रपटीने मिळत असतं। हे गुरुपौर्णिमेचं महत्त्व असतं। गुरु आपल्यासाठी कितीतरी करतात आणि त्यांच्यासाठी आपण आज कृतज्ञता म्हणून हा आज दिवस पाळतो। एरवी गुरूंचं स्थान कोणी घेऊ शकत नाही। आध्यात्मिक जीवनामध्ये गुरुच आपला मार्गदर्शक असतो। महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गोवा मार्केटिंग फेडरेशनाचो नवो चेअरमॅन वेंचपा खातीर सोमारा पयलीं संचालक मंडळाची खासा बसका कोरम जमूंक नाशिल्ल्यान रद्द करची पडली। कोरम नाशिल्ल्यान बसका रद्द करपाची दुसरी खेप। आदले बसकेक 7तले 2च संचालक आयिल्ले, हे फावट 4 जाण पावले। नारायण नायकान राजिनामो दिल्ल्यान ही सुवात रिती जाल्या। नवो चेअरमॅन वेंचून काडपा खातीर गोवा मार्केटिंग फेडरेशन संचालक मंडळाची खासा बसका सोमारा आपयल्ली। ह्या बसकेक 4 संचालक आयिल्ले, मात कोरम जावपा खातीर 5 संचालकांची गरज आशिल्ल्यान बसकेन कसलेंच काम जावंक ना। चेअरमॅन वेंचून काडपा खातीर रोखडीच नव्यान बसका आपयतले अशें वायस चेअरमॅन अनंत वेर्णेकारान सांगलें। आदलो चेअरमॅन नारायण नायकान राजिनामो दिल्ल्यान ही वेंचणूक घेवची पडटा। फाटल्या बसकेक 2च संचालक आशिल्ले। आमी फक्त हांगा 4 जाण आयले, 5 हो कोरम आसा, इलेक्टेड मेंबर्स कोरम आसा। तें जाल्ले कारणान आज परत एडजन करची पडली। काल पर्यंत आमी एक 5 जाणांचो एक ग्रूप आशिल्लो, पूण ऐन वेळार रातीं कितें डेवलपमेंट जालो म्हणून खबर ना, पूण तातूंतलो एक डायरेक्टर आयलो ना आज, म्हणजे शिवानंद नायक म्हणून जो आशिल्लो तो।
तो ऐन वेळार आयलो ना. मग आमकां कांय फरक पडना. समज आज चेअरमॅन जालो ना जालो आनी चेअरमॅन तोच जातलो आसलो, आमकां कांय फरक पडना. म्हणजे चेअरमॅन इज स्टील देर. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.